Ushakaso dos makadi dora, haweta, 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 deva shivis masoron, haweta, 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 tu sos war mojita. Tu misvashimon kolon, tu chaochi dongrachi, doi makavatakoi. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांची सुखा. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता कपिल आनी एनलिया कार्वालो आपल्या लग्नाच्या वर्सा दिसा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या युजेनिया पेरेरा हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सुरकीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज ग्लॅडिस पेरेरा आपली सर्जरी करता तेका देवान पेकोवणेचो हात लावूंक तेजे पासत मागुया. आमचे फिरगोजे पासत मागुया 400 वर्साची तयारी आमची जी सुरू जाता ती बरे भाशेन जावंक आनी आमचे फिरगोजेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. वेंचणुकांचे दीस हे आमच्या आख्या भारतान सगळे कडेन वेंचणुको बरे भाशेन शांतीन जावंक फेर इलेक्शन्स जावंक मागुया. आमच्या सगळे परजेच्या लोकांक बरें तें वेंचून काडूंक पयशांच्या फोर्सार वो भिरांतीन ह्या इलिसांवान वांटो घेयना जावंक आनी सगळ्यांनी आपलो मत मारपाचो जो आपणाक अधिकार दिल्लो आसा तो पाडूंक आमच्या सगळ्या आख्या भारताच्या लोकां पासत खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या लोकां पासत आमी मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आख्या संवसाराची शांती पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आनी खेरीत भाशेन आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सुगने बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्यून सदां सांगवार मरे सगळ्या देव तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार बापा सुम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी भक्तीपणी समरमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत सुपूर्णायेन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां भर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या सासणांक. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोली मोली शिंपडलेलो तो बावार्थी लोक फेनिसेक, सिप्रुसाक आनी आंतियोकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवां भायर आनी कोणाकूच तीं देवाचें उतर पडगोटी नासलीं. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंतियोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सुम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें. सुम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बावार्थ दवरून सुम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुजालाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतियोकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो
आनी सुम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सुम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयची पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोल लोकांक तांणी शिकोवन दिली. अंत्योकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकार. आमचो जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकणात. सगळीं म्हणुया. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नोगरां परस सियोनाचे दारवंट्यांची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतीं ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकणात. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलें शारांत तिचीं बालां. ताणेंच भोव व्हडट्या देवान सियोन सार तीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकणात. पोरजांचे पोत्तेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरजां हे शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून तुंय भितर सरतले म्हणून तुज्या कोपांत सगल्यांक तिकाण. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकणात. उद्गार. Sorves porak soeso. Sorves porak soeso. Sorves porak soeso. Sorves porak soeso. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorves porak soeso. Sorves porak soeso. Sorves porak soeso. Sorves porak soeso. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसल्यांत भेटवणीची परब चलताली. देव मंदिरांत सालामाच्या तारांगणांत जेसू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेसून तांकां परतीपाड केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमान सुरवात करता आसतना हीं उतरां मेळटात. हिवाळ्याच्या समयार म्हणजे डिसेंबराच्या म्हयन्यात जेरुसल्यांत भेटवणीची परब चलताली. आनी परब चलतना चड गरजेची, कित्याक जेरुसलेमचो लोक देव मंदिरांत येतालो आनी देवाक ही भेटवणी करताली. आनी करता आसतना देव बाप तांचो
सोडवूंडार तांकां सगळ्या गुलामपणांतली सोडयली म्हणून हे भेटोवणे परबे वरवीं देवाक ती दिनवास जाली. आनी असलेच वेळार जेसूक देव मंदिरांत आसलो तेन्ना जुदेव ताका विचारताले, तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सांग, आमी परगोट करता. आनी जेसू कांय बरीं उतरां म्हणटा, हांवें तुमकां सांगलां पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या हिणांतली न्हय. हांव बरो गवडी, म्हज्यो शेडयो म्हजो ताळो आयकतात. आनी आमी जाणां गवड्याचें काम कितें तें. एक गवडी आपल्या शेडयांचो परामोस करता. एक गवडी आपल्या शेडयांक राखता. एक गवडी आपल्या शेडयांक लांगड्यांचो तांकां शिकार जायना जावंक सगळ्या वायटांतली तांकां निवारता, मार्गदर्शन तो करता. देव बाप आमकां जेसू दिता आनी हो जेसू आमकां सगळ्यांक सोडवणीची वाट दाखयता. ही वाट चलता आसतना जायते फावटी घडयेक आमी वाट चुकून दुसरे वाटेर चलता, घडयेक आमी रस्तो आमचो विसरता. असले वेळार जेसू आमच्या ह्या जिविताच्या मार्गार आमकां उजवाड जाता आनी कांय बरीं आमकां म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. कोण गाय त्यो शेडयो? आमी त्यो शेडयो. बावतिस्मा वरवीं जेसूची पाटलावदारां जाल्लीं. बावतिस्मा वरवीं जेजूच्यो पुतो धुवो जाल्ले. बावतिस्मा वरवीं आमीच बाबा भयणीनो हें धोरण घेतलेलें की आमी जेसूक आमचो सरवंडार म्हूण मानता आनी ताचो पाटलाव आमी करता. तो 2 दिसाक जेसू पवित्र पुस्तकान आमकां उलो मारता तेन्ना ताचो ताळो आयकूंक गरजेचें. आनी कांय बरी म्हणटा जेसू, म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलें कोणाच्यूनच तांकां काडूंक जायना तांकां व्हरूंक जायना. कित्याक जेसू आमकां सगळ्यांक परतून बापाच्या गोपांत आमकां सोडवून दिवन परतून हाडटा आनी ह्याच बापाच्या गोपांतली कोणाकूच तो आमकां पातकान पडूंक दिना, न्हय म्हूण सैतानाक नाडबुदी करून आमकां व्हरूंक दिना. कांय बरीं उतरां जेजूची, तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कदींच इबाड जावची नात. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना सासणाच्या जिविताक कोंतरेकता जाल्यार आमी इबाड जायना जावंक आमकां तो सगल्यो सवलत्यो दिता, आमकां तो तत्वां दिता, आमकां तो देवाचो मोग दिता. ह्या बापाच्या गोपांत जेसू एक जाल्यार आमकांय तो ताच्यो पुतो धुवो करून एक करूंक सोदता. तो 2 दिसाक ह्या गवड्याचो ताळो आमी आयकुया, आमचें जिवीत नवसोरया आनी बापा सवें एक जावन एक बरो हिंड कसो जिवंक आमी वावरुया. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उठोर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला, जबाब जावंदी जिविताचो मोगाळ केले भेटवणेचो बाबा तुजे उतोर मानता, मोगाळ तुका जिवीत मोगता, बाबा तुजे उतोर मानता, मोगाळ तुका जिवीत मोगता. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलीच आमूल मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक
आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा सर्वेस्पर मागे सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास पूर्वीच्या समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योद तुका दिसान दीस भेटूं. आमच्या अस्कोत सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं. हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर कार्यान सोद आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयत ताणें आपणाकूच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसारान सुर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र सर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान उंचगी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. उंचगी बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसुणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुज्या कुसा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चेंपोर जुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय सल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक.
आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, शेराळ समकाय तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोशा नोत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्याची सुक्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सगळ्या आत्म्याचे बळीचे म्हाका पावना तुज्या एका सुजान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोदूंक म्हाका आयलो पोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली. तुजी दाय व्हर म्हाका पयस सोरूंक सोनाका. पोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली. तुजे दाय व्हर म्हाका पयस सोरूंक सोनाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका एमकोना वादोली ती सायबोडा धाली. आधी म्हाका आपो गायांत म्हाका
उबी रावया, प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय. हें आमचे मागणी आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. लोकसभेचे वेंचणुके खातीर मागणी. सगलीं बरोबर. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रोचल्यान तुजो मोग आनी हुस्को आमच्या काळजांत घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवास जावं आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रोसणेचो अधिकार दिला. तिका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक, एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी, तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोळचेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांचो राखणदार आनी गवंडी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाचे चोपक्यांतली आमकां निवाड. आमच्या भुंयचो इदवास करता, आमच्या ग्रेस्त दायजाचो इबाड करता. वर्सां काळाचो आमचो एकवट तुंटयता आनी आमच्या काळजान भिरांत घालता. तसल्या पक्षाच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. हे वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तुजा आमच्या गिन्यानाचो उसवाड दाखोवन दी सायबा. आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेल्या वाटेर चलतले तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा की आमी जावन भारताचो समुदाय आनी आमचे आपणे जावन आसा जावं ह्या संवसारांत उसवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला हाडूंक, जाणवायेन मत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाडूंक आमकां गिन्यान दवर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण टीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहमियस ह्या साद्या मनशाच्या मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचे मागणी आयकून घे. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. गोंयच्या पुता सांत वासा, गोंयच्या सायबा सांत फ्रांसीस शावेरा, बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची. शेवटाक गीत घेवया. F12, पेज नंबर 91. F12. देवा मंदिरांतली आगळा कुशाकाचा, देवा शांतीन भायर सोरून घरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांयचे न्याबी वांटून घेतला उंडो सोरो. एका साल्यार आमच्या देवा कुशाकायेर दिनवास घालो. देवा मंदिरांतली आगळा कुशाकाचा, देवा शांतीन भायर सोरून घरा वेता. Alleluia,